नागेशी आनी दोणशी वाठारांत ब्रेस्तारा हाय वोल्टेजीक लागून खुबश्या लोकांचे इलेक्ट्रॉनिक साहित्याचें लुकसाण जालें. शॉर्ट सर्किट जावन काणकोणकार फामिलीच्या घरांत सगळ्यांत चड लुकसाण जालें. RDX खातीर नागेशीच्यान विदिता प्रभू. बस म्हणल्यार दिसता न्ही सगळें तुमकां पयल्यारूच कळटलो अंदाज येयलो. कितें जालें एक्झॅक्टली कितें जालें तें आमकांच खबर ना. लायट कोण आतां थोडे पयले ते म्हणटा कितें लायट चड जाली म्हणटा आनी शॉर्ट सर्कीट जालें. हांगा लोकांगेर भरपूर जाणां कोणाले TV गेल्या, फ्रीज गेल्या, हे गेल्या आनी आमी म्हागेलो घोव आनी हांव दोगांच सकयल आशिल्लीं आनी आमची फॅमिली हांगा गेल्ली बरी देवळान दिल्ली आनी तो आशिल्लो पळय धाकटो म्हागेलो वतालो जवळ बेडरूम तो कामार गेल्लो बील करपा लागून आनी तो जेन्ना येयलो न्ही तो येवन हांगा न्हांवपा म्हणून येयलो पळय न्हू तेन्ना भितर दार उगडटा सगळो भितर सगळो धुंवर आनी आमकां कांय खबर ना. हांव आनी म्हागेलो घोव सकयल आशिल्ली. सायडीची ती आशिल्ली न्ही तेंच्यांनी तो पळयलो दिसता आनी ती आमकां सांगपा लागली वयर येनात म्हणून. मागीर आमी कोणाक उलो मारलो, आपयलो, फायर ब्रिगेडी आपयली आनी आमी तो पालयलो उजो. पूण पळय जाल्यार भितर सगळें पळय हें अशें जाल्लें आशिल्लें. कितल्यांक सुमार आशिल्लें? हें 10:30 10:15 अशें सुमार हें जातलें इतल्या. आनी मागीर आतां कितें तुमगे AC हें गेल्या? AC सगळी गेली. हांगा तेगेलें सगळें हें आशिल्लें तेगेलो एक टॅब आशिल्लो तो गेलो. मागीर थंय विडिओ गेम्साची गेली, TV गेली. बाकी तेगेलें सामान थोडें आशिल्लें हांगासर तें सगळें गेलें. फॅन गेलो पळय सगळ्यो लायटी सगळ्यो गेल्यो. तुमकां वोल्टेज चड जाले पळय तेन्ना सकयल तुमकां कांय कळना? सकयल आमकां कितें जालें आमचो इन्वर्टर आसा न्ही ती लायट गेल्या बरोबर आमचो इन्वर्टर चालू जालो म्हणून ते आमकां सकयल कांय कळना ते कितें जालें तें. लायट येता वयता न्ही डेलीचो हें आनी आमी दोगांच कारणां आशिल्ले कारणान आमकां तें कांय समजूंक ना कितें जालें तें. मागीर जेन्ना पळय तो वयर आयलो पळय न्हू तेन्ना कळ्ळें अशें हें जालां म्हणून. एस्टेला काबरात पयली लायट येयली गेली खूब पावटी जालें आनी मागीर हांव जेवंक बोल्लें तिका फट्ट करून आवाज जालो म्हणून भायर येवन पळयत जाल्यार म्हाका कांयच गमोंक ना. मागीर हांवें म्हाजे सुनेक विचारलें भायली लायट कित्याक पेटोवंक ना. तेणें तें म्हणून पेटलेली हा पयल्यार तो थिंगा आवाज जालो दिसता म्हाका कांय गमोंक ना. हिंगा पळयल्यार ते देवाची लायट पालोवली थिंगाय आवाज जालो. मागीर हय फॅन गेलो फॅन चलना. मागीर थिंगाची लायट गेली किचनाची. पयल्या फ्रिजाचो आवाज जालो तितले म्हणसर आनी लायट म्हाका दिसता उणीच 40 पावटी तरी लायट येयली गेली पूण सारकी लायट डीम येता पळय तीच. हय मागीर तेंगेर बोवाव जालो म्हूण थिंगा धांवली म्हणून तेंकां मागीर कितें जालें आमगेर अशें जालां म्हणून तेंकां गमलें तें की सगल्यांची मिस्टेक म्हणून. ती जाण आसली आपल्याचीच कितें जाली आनी आपल्यागेर कितें जालें अशें तेंकां दिसलें पूण आमची गेल्या आनी खूब लोकांचे मागीर कोणें सांगलें आपली गेल्या म्हणून मागीर तेणी तेंकां गमलें. खूब लोकांक लॉस जालो तर हांगा? हय 200 खूब जालां. फायर ब्रिगेड बाय येयलेली थिंगा राती.